हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा संडे आनीक ॲज युजल आयजो व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो ऑन टायम असो आसा म्हाजो. एक्चुली न्ही हांव मुद्दम असो सेम टायमार व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करना, बट कितें ना कितें चालूच आसता. आनी नॉर्मल टायम जो आसा पळय तो होच जावन पडला म्हाजो आतां व्हिडिओ स्टार्ट करपाचो. 10:30 ते 11 हितून भितरच व्हिडिओ जो आसा पळय तो म्हाजो स्टार्ट करप आतां. खूबदां हांवें नोट केलां, तुमी बी नोट केलां आसतलें. आतां बी पळयात टायम जो आसा पळय न्हू तो 11:15 जाल्ली आसा. आतां तुमी कितल्या जाणांनी नोट केला कितें खबर ना, बट असोच टायम जाता जेन्ना केन्ना पळय हांव तुमच्या कडेन टायम सांगता पळय तुमकां, तेन्ना असोच 11:15 बी अशीच जाल्ली आसता. आनी आतांय बी टायम जो आसा पळय न्हू तो 11:15 जाल्ली आसा. मॉर्निंग रुटिनाचें जें कितें काम आसा पळय न्हू तें सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. ब्रेकफास्ट, मागीर क्लिनींग, न्हावप धुवप सगळें फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता. देवाची पुजा बी जाल्ली आसा. एक्चुली आयज संडे न्ही, तर हो आसा घरा कडेन. मोस्टली संडेक हो मेळना पळोवपाक, मोस्टली हो मेळना संडेक न्ही पळोवपाक. वयता म्हळ्यार कामां आसता ताका संडेक सुद्दां, सो तो वयता. बट आयज आसा संडेक फ्री आसा खंय तो, सो आसा घरा कडेन. तर नुस्तें हाडपाक गेला. आयज संडे न्ही, नुस्तें घेवया अशें म्हणून हांवें म्हटलेलें की दारानच घेवया, येता न्ही नुस्तेकार तेचे कडल्यान घेवया म्हणून म्हणपाक लागलो ना हांगसर एक 2-3 ऑप्शन्स मेळटा न्ही, आपूण आसा न्ही घरा कडेन मार्केटान वचून पळयता म्हणपाक लागलो. एक्चुली म्हाका आपयतालो यो म्हणून. सो हांव वचून भायर वत पळयात असले 10 जाणां रखरखीत वत. आनी आतां 11:15 सुमार जालें, हांव घरा कडेन येता म्हळ्यार 11:30 जातली. सो वत आनी कडक जातलें आसा, घेवपाक जायना तसलें. आनी मेन म्हणल्यार म्हाज्यान वताक कशेंच भोंवपाक जायना. सो ताका लागून म्हटलें तूं हाड, वचून बाजारांत वता म्हळ्यार मार्केटांत वता जाल्यार, ना जाल्यार हांगाच घेवया अशें म्हणून. तर घरा कडेन जो नुस्तेकार येता पळय न्हू 2-3 जाणां येता, सो आमी एकल्या कडल्यान घेता मोस्टली. सो ती आजून तरी येयली ना, सो तेच्या पयलीं गेल्या हांव मार्केटान पळोवपाक कितें मेळ्ळें जाल्यार हाडटलो, ना जाल्यार मागीर घरा कडेनूच घेवया खंय. सो तेंची वरायटी आनी मार्केटांतली वरायटी खूब डिफरंट आसता. म्हळ्यार एकदां अशें आसता की तेंचे कडेन आसता तें नुस्तें मार्केटान आसना. सो ताका लागून आपूण पळयता म्हणपाक लागलो. फोन करतलो वतकीर इतलें शुवर की कितें हाडूं हें नुस्तें आसा म्हळ्यार पयलीं मार्केट भोंवतलो, पळयतलो. तेजी म्हळ्यार एक हेच तसो आसा, मार्केटान गेलो तो सगळ्या भोंवन पळयता. आपल्याक कितें एक 4-5 नुस्तें जें आसा पळय तें मायंडान तो फिक्स करता आनी ते मागीर म्हाका कॉल करता, हे 4-5 नुस्तें तितूंत भितर मागीर हांवें फायनल करपाचें तशें. सो करतलो कॉल, पळोवया कितें घेवन येता तो. आतां मागीर तो आयलो की ना रांदपाची तयारी करपाक जाय. सो सद्याक तो येता म्हणल्यार सय बी कातून दवरतलें अशें चिंतलां हांवें. मागीर बऱ्या पडटा न्ही अशें म्हणून, पळोवया. सो मागीर कितें नुस्तें घेवन येता पळय तें दाखयता तुमकां हांव कितें हाडलां तें नुस्तें. ओके चलात, तर मागीर मेळया हो आयलो की नुस्त्या वांगडा सोमतेच. सो जशें की तुमकां हांवें आतांच सांगलें पयलीं नुस्तें हाडपाक गेलो म्हणून, तर हें नुस्तें घेवन येयला आपल्या फेवरेट. ते गेले ताका लेपो आवडटा, म्हाका न्ही. म्हाका अशें म्हणून नुस्त्याचें व्हडलेशें येना, फेवरेट कांयच ना म्हाजें. तर लेपो घेवन येयला हुमण करपा खातीर. आनी हे जे प्रावन्स आशिल्ले पळय न्हू फ्रिजान ते हांवें काडला हें करपा लागून, प्रावन्स मसाला करपा लागून. सो आनी हे खूब व्हडले आसा न्ही सुंगटां, ताका लागून कुडके करता मागीर ते शिजपाक बीन खूब हें जाता आनी खूब मोठे जातकीर हें बरें जायना न्ही ताका लागून. सो आमगी रायस, लेपांची कडी, हुमण, आमी बी हुमण म्हणटा, हांगासर कडी म्हणटा, लेपाचें हुमण. आनीक प्रावन्स मसाला करतले हांव. आनी तेजी रेसिपी शेअर करता मागीर. करूं रे रेसिपी शेअर इजी वे, हांव कशें करता पळय ना इन अ इजी वे त्या प्रमाणे ओके तुमकां दाखयता. एक शॉर्ट अशी रेसिपी, बारीक अशी, चड कांय एफर्ट्स ना आनी चड कांय हें ना, इजी अशी रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता. मागीर पयलीं नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें क्लीन करून घेता. आनी लेपो जो आसा पळय तो हेणें डायरेक्टली क्लीन करून हाडले, आयज क्लीनशें करून हाडले रे. ती बेकारच दिसली, ती कामाला लावया म्हटलं. सांगता न्ही कसं पळय ती न्ही. आतां कितें जालें, खंयच्याय मार्केटाक गेले न्ही नुस्तेकारां जी आसा पळय ती वळखीची, निवळ करून दिता ती बी वळखीची. मागीर ती अशी नुस्तें घेतली की ना हाड निवळ करता अशें म्हणटा, म्हळ्यार उजरावन दिता अशें म्हणटा. आनी मागीर नाका म्हणत तांकां मागीर वायट दिसता अशें म्हणटा. आनी हो मागीर तेंचे कडल्यान उजरावन घेवन येता. एक्चुली लेपो बीन उजरावन हाडपाक गरज ना, बट स्टील.
100 रुपयांचे खंय लेपो. एक टायमार नुस्तें मेळनाशिल्लें आनी आतां 100 रुपया कितलें नुस्तें पळय. आतां उजरायल्ल्यो निवळ केल्ल्यो इतली आसा. मोठी आनी खूब मोठी आसा हे पळय अशें करून लेपो. सगळ्योच एकूच सायजीच्यो अशें आसा पळयात. सो बरें आसा आनी 100 रुपयाक म्हणल्यार बरें आसा. हे जर जेन्ना नुस्तें मेळना पळय तेन्ना ह्यो 300-400 रुपया सांगता ती मागीर. ती 10 लेपो घालतली 100 रुपया म्हणटा. हय तशें आनी म्हणटा मागीर. सो बरी आसा. आनी सुंगटां जी फ्रिजान आशिल्ली पळय ती म्हटल्यार आयज सोमती सोंपया. खूब दीस जाता न्ही मागीर तांकां अशें म्हणून. दोन करता. हय सोमते 2 करता. शिजोवपाक मागीर मातशें बऱ्या पडटा न्ही ताका लागून. जाली सोंपली इतली आसा तशें न्ही. एक पावटी जायशी आसा ती खूब. आनी कितली मोठी आसा पळय ती. शिजपाक बी बरी आनी ती खूब मोठी. ती बेजार येता पळोवपाक बीन न्ही खाता आसतना अशें म्हणून तेंचे कुडकी करता आनी कांय ना. सो चलात तर नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें क्लीन करून घेता. रेसिपीची थोडीशी तयारी करता. सायड बाय जेवण बी करता. शीत करूं जाय हुमण करूं जाय मिक्सर बी लावपाक जाय. सो तें सगळें करता आनी मेळटा तुमकां थोड्या वेळान सगळें क्लीन जातली. ओके बाय बाय. बाय बाय. टील देन बाय बाय. भितर न्ही म्हाजी रांदपाची तयारी चालू आसा आनी हो अप्पा हांगासर बसला. हॅलो. हे वयर मरे ती हें मातशी निवळ करूं जाय आशिल्ली. सांजची मातशी टॅरसीर दोरी मातशी निवळ करूं जाय. ताका तें हें जालां आसतलें न्ही कपडे सुकोवंक घालपा. ना तो स्टँड काडून दवरपा. तातूं दारां बुरस दिसता. ते पावसा एक ओके. कपडे बी रोखडे सुकोवन येता न्ही सो ताका लागून. भायर वत पळय कसले रखरखीत कपडे खंय मनीस बी सुकोवन येतलो 5 मिनटां वयर उबे रावल्या. सो कपड्याचो स्टँड आजून आमचो ऑन गोईंग म्हणटा तसो आसा. पावस बी पडटालो सो ताका लागून काडून दवरिल्लो ना तो. काडून दवरपा जाय. पावस गेलो न्ही अशें म्हणपा ना आनी 8 दिसां परत पावस येयलो न्ही. रेड अलर्ट दिलो परत. हय. सो हांव बसला हांगासर भितर म्हाजें रांदपाचें चालू आसा. आनी रेसिपी जी आसा पळय ती तुमकां हांव दाखयता आतां. म्हटल्यार रांदपाचें हें चालूच आसा. टायम 12 जाली. सो मिक्सर बी लायिल्लो आसा. तर तेजे सायड बाय आमी रेसिपी बी जी आसा पळय न्हू ती करपाक स्टार्ट करया. हांगासर न्ही हें बारीक बारीकशें प्रिपरेशन करून दवरलां. पयलीं म्हटल्यार न्ही आमी सुंगटां जी आसा पळय न्हू ती मॅरिनेट करून घेवया. तर मॅरिनेशन करपा खातीर न्ही सगळ्यात पयलीं हांव हांगासर मीठ जें आसा पळय न्हू तें लावन घेता. हें न्ही 1 चमचो भर सुमार हांवें हांगासर मीठ जें आसा पळय न्हू तें लावन घेतलां. 1/4 स्पून इतलो हळदीचो पावडर. अर्दो चमचो सुमार हांगासर जिंजर गार्लीक पेस्ट जी आसा पळय न्हू ती घालून घेता. आनी हो हांगासर लिंबाचो रस. अर्द लिंबाचो रस हो हांगासर. तर हें आतां आमी बरें मिक्स करून घेवया. आनी सुंगटां जी आसा पळय न्हू तांकां हांवें कट केला. म्हटल्यार 2 कुडके केल्या. तुमचे कडेन जर मोठी सुंगटां आसा न्ही जाल्यार तुमी तशींय बी दवरल्यार जाता. ना जाल्यार बारीक आसा जाल्यार बरी. पण बारीक सुंगटांक न्ही अशें कितें रेसिपी करता पळय न्हू तेजो टेस्ट बरो येता एज कम्पेर्ड टू अशी मोठी सुंगटां. तर हें न्ही आतां हांव अशेंच काडून सायडीन दवरिता. आनी तें म्हणल्यार बाकीची तयारी जी आसा पळय न्हू ती करून घेता. सो हें अशेंच दवरुया आनी फुडलो प्रोसेस जो आसा पळय तो करपाक स्टार्ट करुया. तर फर्स्ट स्टेप आशिल्ली आमची मॅरिनेशनाची. म्हणल्यार सुंगटां जी आसा पळय न्हू ती मॅरिनेट करपाची. सो ती आमची फर्स्ट स्टेप कंप्लीट जाल्ली आसा. तर सेकंड आसा स्टेप आतां आमची मसालो जो आसा पळय न्हू तो रेडी करून घेवपाचो. जो ग्रायंड करपाचो आमचो मसालो आसा पळय न्हू तो. तेच्या खातीर हांवें हांगासर घेतल्या थोडीशी सोय जी आसा पळय न्हू ती सामकी कमी घेतल्या. 1 वाटी सुमार. आनी तेच्या भायर हांगासर हो 1 वाटी हांवें कांदो घेतला. म्हटल्यारच 2 मिडियम सायजाचे कांदे जे आसा पळय न्हू ते अशा रितीन हांवें रफली चॉप करून घेतल्या. तेच्या भायर हांगासर अर्दो चमचो हांवें घेतला जिरें नॉर्मल जिरें आमचें. अर्दो चमचो हांगासर ब्लॅक पेपर काळी मिरयां. आनी अर्दो चमचो हांवें हांगासर घेतला सुकी कोथमीर ड्राय कोरिएंडर. सो हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें आमकां आतां तेलान तळसून घेवन बरें भाजून घेवन मागीर ग्रायंड करून घेवपाक जाय. हांगासर लोकणें जें आसा पळय न्हू तें आमचें तापलें आसा. आतां न्हू हितून हांव थोडेशें तेल घालून घेता. तेल तापलें की ना सगळ्यात पयलीं हांव हितून रफली चॉप करून घेतलेलो कांदो जो आसा पळय न्हू तो घालून घेता. कांदो जो
जो आसा पळय न्हू तो मातसो अर्द कच्चो शिजो मेरेन आमकां हितून आतां तळसून घेवपाक जाय. हांगासर कांदो जो आसा पळय तो आमचो अर्द कच्चो असो भाजलेलो आसा. सो हितून आमी आतां जिरे, ब्लॅक पेपर, मी ड्राय कोरिएंडर घेतलेले पळय न्हू ते घालून मिक्स करून घेऊया. आणि एक 5 मिनटां सुमारली हे आमी आतां हितून भाजून घेऊया. कांदो आमचो हांगासर बरो भाजून येयल्लो आसा. कलर बी चेंज जाल्लो आसा, एकदम ब्रावन असो येयला कलर जो आसा तो. आतां न्ही हितून हांव थोडीशी सोय घालून घेता. आणि सोय घालून न्ही हे आमकां आतां एक 2-3 मिनटां भाजून घेवपाक जाय. तर ही पळयात सोय आमची हांगासर भाजून जाल्ली आसा. गॅसाची फ्लेम बंद करता आणि हेचेर न्ही आतां हांव वयल्यान थोडीशी ग्रीन कोरिएंडर जी आसा पळय ती घालून घेता. अशीच न्ही हातीन मोडून ही थोडीशी ग्रीन कोरिएंडर मातशी हितून मिक्स करून घेता. गॅस ऑन आसतना न्ही कोथमीर जी आसा पळय ती घालप ना. गॅस बंद करून जालो की ना मागीर घालपाची. सो उबेरच न्ही ती मातशी हे जावन येता, मोव पडटा. सो हे न्ही आतां हांव अशेंच थंड जावपा खातीर दवरता. थंड जालें की ना हे आमी मिक्सरान घालून ग्रायंड करून घेवया. हे हांगासर सोय जी आसा पळय न्हू ती म्हाजी थंड जाल्ली आसा. आतां न्ही हितून हांव थोडेशें उदक घालून घेता. सो हो 1/4 ग्लास इतलो न्ही हांवें उदक घालून घेतला. आणि ही न्ही आतां आमी एक ग्रायंड करून घेवया, फायन अशी पेस्ट. पेस्ट जी आसा पळय न्ही मातशी फायन काडपाक जाय आणि उदक न्ही इतलेंच घालपाचें, एक्स्ट्रा घालपाचें ना. सो हे हांगासर आयदन जें आसा पळय न्हू तें म्हाजें तापलें आसा. आणि हितून न्ही हांव आतां तेल घालून घेता. मिक्सराक जे मिरसांग वाटपाक लायिल्ली पळय न्ही सोयांनी ती बी जाल्ली आसा म्हाजी. सो पयलीं हें जें आसा पळय न्हू तें करून घेवया. तर हें हांगासर हांवें 2 चमचे सुमार न्ही तेल घालून घेतलां. तर तेल तापलें की ना सगळ्यात पयलीं हांव हितून बारीक चॉप केल्लो ओनियन घालता. ओनियन जो आसा पळय तो मोठो घेतला हांवें आनी एकूच आसा. उदळ आमी मिडियम सायजाचे 2 वांटपाक घातलेले. सो हो मोठ्या सायजाचो एकूच आमकां फ्राय करपाक हांगासर. कांदो घातलो की ना रोखडेच हांव हितून ग्रीन चिली ज्यो आसा पळय त्यो घालून घेता. हांगासर न्ही 2 ग्रीन चिली घेतले हांवें उब्यो कट करून. त्याचेच वांगडा ह्यो 500 लसणुच्यो पाकळ्यो. सगळ्यांनी आमी हितून बरें मिक्स करून घेवया. आणि लसूण जी आसा पळय न्हू ती तुमी न्ही जाय जाल्यार बारीक चॉप करून घेतल्यार जाता किंवा धडोवन बी घेतल्यार जाता. हांवें न्ही तशाची तशी घातल्या सोलून. कांदो न्ही फ्राय करून आमकां 5 मिनटां जाल्ली आसा. आनी कांद्याचो कलर बी तुमी पळोवपाक शकता हलको असो चेंज जाला. आतां न्ही हांव हितून बारीक चॉप करून घेतलेले टमाट घालता. मिडियम सायजाची 2 टमाटां हांवें हांगासर बारीक चॉप करून घेतले. आनी एक 5 मिनटांनी हे आमी बरें तळसून घेवया आतां. तर हे न्ही हांगासर टमाट आनी कांदो जो आसा पळय न्हू तो म्हजो फ्राय जाल्लो आसा. बरें मेल्ट जाला टमाट आनी कांदो. सो तितून न्ही हांव आतां बेजीक मसाले जे आसा पळय न्हू ते घालता. बेजीक मसाल्यान भितर हांगासर आसा 1/4 स्पून रेड चिली पावडर, 1/4 स्पून हळदीचो पावडर, अर्दो चमचो सुमार हांगा होममेड गरम मसाला आनी हांगासर हांवें घेतला मीठ अकॉर्डिंग टू टेस्ट. आनी हो हांगासर सुके कोथमिरेचो पावडर. सो सुके कोथमीर आमी ऑलरेडी मिक्सरान ग्रायंड करपाक घातलेली आसा. ताका लागून न्ही हांवें हो सामको कमी घेतला. तुमी ना घेतल्यार बी जाता. 1/4 स्पूनाच्याहून कमी हांवें हांगासर हो कोथमिरेचो पावडर घेतला. सो हे सगळ्यांनी आतां हितून घालून घेता. मिक्स करून घेवया. आतां न्ही हितून आमी मॅरिनेट करून जी सुंगटां दवरलेली पळय न्हू ती घालून घेवया. थोडेशें हितूनच उदक घालून घेता कित्याक की हळदी पावडर आनी सगळें हितून लागून आसा न्ही ताका लागून. एक 2 चमचे सुमार न्ही हे हांवें हांगासर उदक घालून घेतलां. मातशें मिक्स करया.
आनी उदक जें आसा पळय न्हू तें चड घालपाचें ना, सामकें कमी घालपाचें। आनी गॅसाची फ्लेम आतां न्ही हांव मिडियमाचेर दवरून हें न्ही आतां एक 10 मिनटां शिजोवन घेता। म्हळ्यार सुंगटां जी आसा पळय न्हू शिज मेरेन आमकां आतां हें शिजोवन घेवपाक जाय हितून भितर। सो हें अशेंच आतां शिजोवन घेवया आमी। सो 10 मिनटां जाल्ली आसा हांगासर आनी आमचो मसालो आनी सुंगटां दोनी जी आसा पळय न्हू ती बरी शिजल्या। आमी हांगासर पळोवपाक शकता कलर आनी टेक्स्चर जो आसा पळय न्हू तो कितलो बरो आयला पळय आतां। अशेंच खावपाचें अशें। सो सुंगटां आमची बरी शिजली। आतां न्ही हितून आमी वांटून घेतलेली मिरसांग जी आसा पळय न्हू म्हटल्यार सय ती घालून घेवया। थोडेशें न्ही उदक घालून बाकीची उरलेली सय जी आसा पळय न्हू मिक्सरान तिवूय काडून घेता। सर मिक्स करून घेवया। तुमकां कितले दाट पातळ जाय पळय न्हू त्या अकॉर्डिंग हांगासर न्ही उदक जें आसा पळय तें घालून घेवपाचें। तुमकां जर दाट अशी दवरपाक जाय चपात्या वांगडा बी खावपाक न्ही भाकरी किंवा चपाती जाल्यार मातशी दाटसर अशी दवरल्यार जाता, नाजाल्यार शिता वांगडा बी जाल्यार मातशी पातळ दवरपाची। कन्सिस्टन्सी तुमचेर डिपेंड की तुमकां कशी जाय तशी। सो आतां सय घातल्या उपरांत न्ही एक 5 मिनटां आमी हें शिजोवन घेवया। बरो खतखतो येवपाक जाय हेका। सो हें हांगासर न्ही आमचें शिजपाक लागलां सय घालून न्ही हेका बरो खतखतो आयिल्लो आसा। तर आतां न्ही हितून हांव ग्रीन कोरिएंडर जी आसा पळय न्हू ती कट करून घालता। ग्रीन कोरिएंडर घातले की ना आतां हांव हितून न्ही भिण्णाचें अगळ जें आसा पळय न्हू तें घालून घेता। तुमी जाय जाल्यार न्ही अगळ्याच्या वाट्याचे भिण्णाची सोलाय घातल्यार जाता किंवा तुमचे कडेन इमली सॉस बीन आसा न्ही तेवूय घातल्यार जाता। सो घालून मातशें मिक्स करून घेवया। आनी हें हांगासर आमचें सुंगटाचे मसाल्याचे तोंडाक जे आसा पळय तें रेडी जाल्लें आसा प्रावन्स मसाला। सो हे पळयात हांगासर गॅसाची फ्लेम न्ही आतां हांव बंद करता आनी हें अशेंच न्ही धापून एक 5-10 मिनटां आमी दवरून घेवया। आनी मागीर न्ही थोड्या वेळान तुमकां हांव टेस्ट करून सांगता की कशें जालां तें। सो हें पळयात हांगासर मस्त अशें आमचें प्रावन्स मसाला जो आसा पळय न्हू तो रेडी जाल्लो आसा। बरें तोंडाक जशें आमी करता पळय तशें धबधबीत अशें। सो कन्सिस्टन्सी बी जी आसा पळय तेजी हांवें बरी अशी दाटसर दवरलेली, चड पातळ अशें करूं ना। पळोवपाकच कितलें यम्मी आनी टेम्पटींग दिसता न्ही। सो चलत तर टेस्ट करून पळोवया कशें जालां। गुड इवनिंग। सांजची न्ही 4:30 जाली आनी आमी न्ही आतां वता हांगा मार्केटांक संडे मार्केटांक सदाशिवगडार। एक्चुली न्ही ह्या खेपी खूब बेगीन वता, लेट वताली 5 बी अशें वताले बट खूब बेगीन वता आनी भायर न्ही ऑलरेडी पावसान जो आसा पळय न्हू तो काळोख केल्लो आसा। सो ताका लागून मातशें बेगीन जें आसा पळय न्हू तें वचून येता। आनी उदो तुमकां जेवणाचो रिव्यू म्हटल्यार अशें जालें की जेवण वाडून बी घेतलें। हेका एक कॉल आयिल्लो आनी मागीर म्हाकाय बी भूक लागलेली सो हांवें जेवून घेतलें। सो ताजो रिव्यू बी जो आसा पळय तो तुमकां हांव येवन दिता कित्याक की भायर ऑलरेडी पावसान काळोख केला। एटलीस्ट हांगच्यान मार्केटान पावता म्हणल्यार तरी पावस लागना जाल्यार पळयता। पावस वाटेर लागल्यार बेजार न्ही आमी बायक घेवन वता, कारीक हाका पार्किंगा प्रॉब्लम जाता न्ही म्हणून। सो जाल्यार तर मार्केटाक वचून येता आनी मागीर तुमकां जेवणाचो रिव्यू बी जो आसा पळय तो सांगता हांव। साली दाट हाँ पर चिक्कू कशे? चिक्कू 1.5 किलो। नाका नाका पुदिना कसो? पुदिना 10 फ्लावर 70 म्हारग जालो न्ही 50
हॅलो गुड इवनिंग. मार्केटांनी वचून आयली आमी. मार्केटान गेली, जे कितें भाजी फ्रुट्स घेवपाचे आशिल्ले पळय ते सगळे घेतले, बट चड अशें न्ही कांय शूट करूं ना. हेकाच लागून की एवरी टायम मार्केटान वता तुमकां तेच परत परत कितें शूट करून दाखोवनी, हेका लागून चड अशें कांय जे आसा पळय न्हू तें शूट करूं ना. व्हिडिओ पळयता सो तेका लागून न्ही चड कांय शूट करूं ना. सो एक दोनूच कितें क्लिप शूट केले आसतले जे तुमी मुखार पळयलेत आसतले. म्हाकाच खबर ना कितले शूट केले. तुवें कितें क्लिप काडलेलो रे? काडलेलो. सो चड कांय शूट करूं ना आनी गडबड बी आशिल्ली पावसाक लागून. आनी चड अशी भाजी बिजी कांय नाका आशिल्ली आमकां. जें कितें जाय आशिल्लें पळय तें एकूच कडेन सगळें घेतलें आनी फ्रुट्स थोडेशे घेतले आनी येयली आमी. पावसाक लागून काळोख केल्लो न्ही अशें म्हणून. बट आमी घरा कडेन पावता म्हणल्यार न्ही मागीर मातसो परत उजवाड असो जालो. काळोख केल्लो न्ही, वाऱ्यार गेलो पावस, मातसो वारो असो मारला न्ही. आनी हेजो टेस्टचो रिव्यू म्हटल्यार सुंगटाचे जे केल्ले पळय न्हू मसाला जावं जेका आमी तोंडाक म्हणटा पळय जे केल्ले पळय ते बरें जाल्ले, टेस्टी अशे. जितले पळय तुमी थीक दवरून करता पळय न्हू तितले ते चड बरें लागता. उदक घालून पातळ केले न्ही धुवन काडलेल्या भशेन जाता न्ही. सो म्हाजी कन्सिस्टन्सी बी ओके आशिल्ली आनी बरें चपाती वांगडा बी खावपाक न्ही बरें लागता. चिकन टायप अशें हें येता तेका, कित्याक सोय बी वांटून घालता न्ही सो तेका लागून बरें जाल्लें. तुमी एकदां ट्राय करात आनी मागीर म्हाका कमेंट करून बी सांगात की कशें जालें तें. आनी जें कितें भाजी बिजी हाडलेली पळय न्हू सद्याक ती हांवें काडून दवरली. पयलीं येवन तें काम केलें, जाग्याचे जाग्याक दवरलें. कित्याक मातशी ती पयलींच अशी दीसभर वताक जामशी जाता न्ही आनी मागीर आमी हाडून घरान दवरलें की आनी गरमेन ती सामकी बावल्ल्या भशेन जाता. मागीर खावन कांय उपयोग ना. तेका लागून हांव कितें करता, पयलींच भाजी बिजी कितें हाडटा पळय ती निवळ करता आनी डायरेक्ट फ्रिजान घालता आनी मागीर मुखाल्लें काम करता. सो येवचेन तशेंच केलें, सगळें जाग्याचे जाग्याक दवरलें. आनी आतां म्हणल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करया, एंड करून घेवया अशें म्हणून. सो आतां 6:30 जाल्या. जेवणाची तयारी बियारी तें आसा न्ही फुडें. आयज च्या बी कांय करूं ना आमगेर. आयज मुद्दाम च्या बी करूं ना हांवें. कांयच गरमी बी जाता आनी डेली च्यायेची संवय लागल्या म्हाका न्ही. हेका हांव पिना, हेका करून दितालें. इतलीशी पिता बट डेली च्या जाय, संवय जावन पडटा न्ही अशें म्हणून. सो अशी ब्लॅक टी आमगेली ती व्हडलेशें अशें कांय ना. सो चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो बी हांगा सेंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. फाल्यां सोमार.